खबर आसात पण अधिकृतरित्या आम्ही सांगपा जाय म्हणून ते तुमची पॅम्पलेट आम्ही तुमकां सर्क्युलेट करतले. माननीय नरेंद्र मोदींचे सरकार आणि त्याचबरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सरकार या डबल इंजिनाच्या आधाराचेर आणि जे विकासाची गंगा आजपर्यंत आमकां सकयल स्तरापर्यंत पावल्या त्या या सगळ्याच्या आधाराचेर ही निवडणूक जाता. आणि या निवडणुकीच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट जो आसा त्या लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जनतेची जी कामां आसात ती जनतेची कामां आसात ती आमी लोकां फुडें बरें करतात. फाटले जितले जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ले तांच्यांनी इतले उत्कृश्ट काम केलां की कोणाकडेचेर बोट दाखोवपाचो किंवा एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा. आणि पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिंबल आणि आपापल्याचो प्रत्येकाचो वैयक्तीक जाहीरनामो पर्यंत पावोवप आणि पक्षाचे बाकीची कामां पावोवपाचे सगळ्यांनी सुरू केला. ताका प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याचबरोबर जाल्यार ह्या युतीची गोंयांत अत्यंत आवश्यकता आसा. आणि लोकांनी
ताका बरो प्रतिसादय पयलीं दिल्लो आसा आनी आतांय दिता. तेन्ना ह्या युतीचे जिल्हा पंचायतीतले चडांत चड उमेदवार निवडून येवं ह्या सरकाराचे ह्या युतीच्या सरकाराचे दोन्ही जिल्हा हे परत एकदा सत्तेर येतले आनी गोंयच्या गांवागांवांतलो विकास करपा खातीर प्रयत्न करतले. दीपक बाब, एक प्रश्न असा की तुमका जी युतीच्या हातून सीट मेळ्ळ्या ते फक्त 3 आसा, म्हणजे टोटल पर्सेंटेज पळयल्यार 1.5%. तर तुमका हे कमीशे दिसना? ना, आमी दोनूय आमदारांक आमचे सांगिल्ले तुमकां जाय ते सीट तुमी चूज करा. त्या प्रमाणे तांणी आपले जाय ते सीट तांणी चूज केले. दीपक फोंड्या अशें कितें जालें की एमजीपीचो लिडर तुमचो केतन भाटीकर ताका रिजायन दिवचो पडलो? तो पयलीं पासून पयल्याच दीस जेन्ना रवी बाब आमचे निवड हे जाले त्या वेळार ताणेंच म्हणिल्लें आपूण उबो रावतलो. आनी आमचो जेन्ना बीजेपी बरोबर टायप आसा तेन्ना आमी ताका सांगिल्लें की बाबा ह्या आमी युतीचोच उमेदवार तुमकां दवरचो लागतलो आनी रवीचो जो चलो आसा ताका आमी ह्या फावटी आमी तिकीट दिवपाक जाय निवडून हाडपाक. पूण त्याचे पर्सनल डिसिजनां काही वेगळी आशिल्ली आनी तेन्नाच्यान तो सांगतालो आपूण उबो रावतलो म्हणून. आनी आज तो जिल्हा पंचायती स्वतंत्र गेला त्या खातीर ताका राजिनामो दिवचो लागला. सो ताका फुडली इलेक्शनां परत घेतले तुमी? फुडल्या काय थंय ना, आयचे आमी उलयता. आजची परिस्थिती हांव उलयलो. परत मार्चात जेन्ना आमदार पोटनिवडणूक जातली तेन्ना हो विशय फुडें वतलो तेन्ना आमी उलयतलो. पार्टीने रिझर्वेशन ऍक्सेप्ट केलं त्याचे? आता फाल्यां परत सेंट्रल कमिटी मिटिंगेक ते एक्सेप्ट जातले. म्हणजे तुम्ही त्याला टाइम दिला विड्रॉल बीन करपाक? ना, कांयच ना, ते एक्सेप्ट करतले. पूण तुमच्या पार्टीन अशें सोडून वचप मागीर परत येवप चलता, कित्याक तुमी म्हणलें पोटनिवडणुकीक मागीर विचार केले वयतले म्हणून हेचेर? पोटनिवडणुकीत तो ताणें कधी दुसरो प्रश्न विचारला, तू तुम्ही परत घेतले का विचारला? सारको एकलोच विचारला. परत घेतलं परत प्रवेश दितले तुम्ही का विचारला त्याला? आता काय सांगू शकना न्ही. म्हटले दितले, दितले. दारा ओपन आहा तुमची. अशें काय ना, अजून काय ठरवूच ना. आमची सेंट्रल कमिटी मिटिंगूच जावना. पण असो कितें निर्णय जातलो तुमचो? असो निर्णय जातलो की परत घेवपाचे? हांव एकलो न्ही, पार्टी म्हणजे हांव एकलो न्ही, 16 मेंबर आसा आमचे सेंट्रल कमिटी. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जे सेंट्रल कमिटी येता ते फुडें वता. सो सेंट्रल कमिटीची मिटिंग जाली की तुमच्या म्हळ्यार परत येता आनी तुमकां उत्तर दिता. एज अ प्रेसिडेंट तुमचो निर्णय आसतलो की परत घेवप ना असल्यार कोण सोडून वयता तांकां परत? सांगलें म्हणटा प्रेसिडेंटाचो निर्णय हो खरो ठरना. सेंट्रल कमिटीचो निर्णय जो आसा तो खरो ठरता. झडपी जावन आसा? आमची पयलीं आसतली फुडल्या विकास. सो झडपी जावन इलेक्शन आता जावचे पयलीं हय हय हय. दीपक बाब, तुम्ही दोघी प्रेसिडेंट तुम्ही हांगा आसा आता. पाठिंबा दिला ती मातशी नांवां खंयची मतदारसंघ राव, तेन्ना हय दिता. दोघी प्रेसिडेंट तुम्ही हांगा आसा, उपस्थित आसा. तुम्ही म्हणला 2027 सुद्धा आमची बोलणी चालू आसा, युती उरतली म्हणून 27 इलेक्शनाक. तुम्ही कितले सीट मागतले आता 2027? कसं सांगू, ते सर्वे करतल्यार मागतले. पयलींच विचारप ना, मागीर आमी बसतले सगळे ताजेर मागीर विचार जातलो. बरें. आणि तुका एक आयज जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शना संदर्भांतल्यान जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक तुमचे एक सिनियर लिडर दोग जाण, मायकल लोबो हो आमदार आसा बीजेपीचो सिनियर लिडर, तसोच दिलीप पर्वलेकर, हेणे गंभीर आरोप केल्यात करप्शन आनी हप्तेखोरीचेर. हें आमकां लज दिसता. म्हणलं हाजेर तुमचे पक्षाचें मत कितें? ताजे कडेन स्पश्टीकरण आमी मागतले आणि ते स्पश्टीकरण ताणें दिवपाक जाय. ताजेर मागीर तुमचे करतले. नवीन गावड्याची ऍक्शन घेतली तशी बीन कितें घेवपाक शकता? सांगलें न्ही, स्पश्टीकरण मागपाक जाय. ते स्पश्टीकरण मागूंक जाय. इन वॉट कॉन्टेक्स्ट आनी तें उलयलां, कितें उलयलां तें सगळें हांवें पळयलां तें आयकलां. घातन असं म्हणलं तेणें जी करप्शनाची. हय, म्हणून एक पक्ष म्हणून काही गोष्टी जबाबदारीनेच करच्यो आणि म्हणून म्हणटात काही गोष्टी फट करून जायना. ताजेर स्पश्टीकरण ताणें दिलें. नंबर अजिबात ना. तो आताच कित्याक आयलो तुजो प्रश्न? तो फाटले 5 वर्सां जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसा न्ही. विषय 5 वर्सां पयलींच होतो आणि तो काही आसात ते आपले खरोखरच काम करून आयले. अचानक कोण तरी थोडे तिकीट सोदना
जाणी कार्डां वाटलेली आसा, लोकांच्या दारादारान भोंविल्ली आसा, पक्ष जी जबाबदारी दितात ती मानिल्ली आसा. तुम्ही अमेठी वच म्हटले अमेठी गेले, इंदोर वच म्हटले इंदोर गेले, किंवा आनी खंय तरी वच म्हटले कणकवली थंय गेले. आणि पक्षाचे जे कितें जे हे आसा त्यो जबाबदारी घेतल्यो, युवा मोर्चाची जबाबदारी घेतली, मागीर सचिव म्हणून जबाबदारी घेतली. कारण त्या वडिलांच्या पावलाचेर पावल वचून डायरेक्ट कोण तरी बसूना असे कितले जाण आसतले. आज जर फाल्यां जर म्हगेलो स्वताचो जर चलो जर भुरगो आसा, तो जर केन्नाच कार्ड बी कांयच वांटोवपी वचना, खंयच गेलो ना, आनी तो जर अचानक येतलो आनी हें तशें नासता. काम करात, लोकां मदीं वचात, लोकांची प्रतिक्रिया जाणून घ्या, लोकां मदीं मिसळात. प्रियो कॉन्स्टिट्युन्सीन एमजीपीक बीजेपीचो सपोर्ट घातलो, कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी पळयल्लो असो इश्यूज चालू आसले प्रियो कॉन्स्टिट्युन्सी. जेन्ना पक्ष म्हणून पिरियड आमकां दिला. हय, सो बीजेपीचो सपोर्ट घातलो काय म्हणे, कित्याक जेन्ना पक्ष युती म्हणून वता प्रत्येक कडेन एकमेकाचे सहकार्यान एकमेकाचे संयुक्तपणे सहकार्य करीत मदत करीतच फुडें. पण बीजेपीचो कॅन्डिडेट हे जिल्हा पंचायत जी आसा ताका अजून पूर्ण पावर्स अश्यो ना अशें तुमकां दिसता? एक असं कितें ते अमेंडमेंट जेन्ना जाल्ले की लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जो विकास जावपाक जाय त्या विकासाक ही आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 25 वर्सां जायत आयली. आणि तातूंत भितर नवीन नवीन हातूंत भरभर गोंय खूब ल्हान आशिल्ले कारणान आमकां ताजो तो हें कळना, इम्पॅक्ट कळना. गोवा खूब ल्हान. गोंयान जशे आमदारकी हे कितले खाली 29,000 ते 30,000. पण हांव एक ज्येष्ठ म्हणून सांगता, आमी इतली इलेक्शनां म्हणजे उत्तर प्रदेशात मध्य प्रदेशात आमी गेल्यात, पक्षान सांगले थंय गेल्या. एका आमदाराक 5 लाख ते 6 लाख हे मतदार आसता. 6 लाख. मागीर आमी कॉर्पोरेटराची इलेक्शनां पळयली, तांचे जर पळयल्यार तांकां 1.5 लाख 2 लाख तांचे मतदार. आणि आमच्या हांगा कॉर्पोरेटराक 3,000. आमच्या हांगा जिल्हा पंचायतीन 15 ते 20,000. 20,000 हांव चड म्हणत कडे इतलेच आसता. आणि म्हणून ओव्हरलॅपिंग काम हांगा आमदार व्हडलो काय जिल्हा पंचायत व्हडलो काय सरपंच व्हडलो काय पंच व्हडलो ते ओव्हरलॅपिंग जाता कारण एरिया ल्हान आसा. सो हातूंत भितर एक वेगळी चर्चा जावंक जाय, तातूंत भितर वेगळे डिस्कशन जावंक जाय. त्या मळाचेर हांव ताचेर कांय म्हणूंक शकना. गोविंद गावडेचेर आरोप जेन्ना गोविंद गावडेन केले तेन्ना तुम्ही तेचेर एक्शन घेतले. मायकल लोबो आणि दिलीप परुलेकरान हेणे तुवें सुद्दां म्हणलेलें अध्यक्ष जातकीर मिडिया कडेन वचूं नाका, कितें आसा तें आमचे सांगलें मरे स्पश्टीकरण मागलें म्हणून. जेन्ना एक्शन जातलें जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटलें ताजेर मागीर पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली. बाबू चांगलें स्पश्टीकरण मागला, योग्य तो निर्णय. नांवां घेत रावतो. बाबू आजगांवकर पक्षांक आसा तुमच्या? तुका सांगलें न्ही योग्य ते पार्टी कितें ग्रांटेड कोणें धरपाची ना. पार्टीचे काही वरिष्ठ कोण जर बसले तेही असतले की आम्ही संघटन चलयता, आम्ही संस्थान चलयना. जेन्ना पार्टीचो एक निर्णय जालो तो निर्णय जालो. चडशे हांगा बाबू आजगांवकर इंडिपेंडंट परत एकदा सांगले हांवें सगळ्यो गजाली हांव हांगा तुमचे कडेन उलोवंक शकत ना. म्हाका मर्यादेच्या हातूंत भितर रावपाक जाय. 66 न्हय, तुम्ही आता 66 अपक्ष पाठिंबा दिवचो पडला. आता विधानसभा निवडणूक जवळजवळ वर्ष 6 वर्षाक आसा. त्या टायमाचेर असेच अपक्ष पाठिंबा दिवण्यापेक्षा तुमचे उमेदवारी वेगळे करपाक तुम्ही प्रयत्न करतले? आम्ही जरूर प्रयत्न करतात. अनेक वर्सां आम्ही प्रयत्न करतात. ज्या वेळाचेर थंय म्हणून तर आम्ही हळूहळू थंय आमची सीटां जिखली. आम्ही इल्लो प्रयत्न करीत आम्ही फातोर्ड्यान कमळ फुलयलें. आम्ही इल्लो प्रयत्न करीत आम्ही कुंकळे कमळ फुलयलें. आम्ही इल्लो प्रयत्न करीत नावेली कमळ फुलयलें. आम्ही इल्लो तो प्रत्येक कडेन भारतीय जनता पार्टीक तो मतदारसंघ मजून आमकां थंय मत पडचें ना अशें केन्नाच चिंतूना. वेल्यान आमी लोकां मदीं वचून आमचे पार्टीची ध्येय धोरणां, आमच्या पार्टीची विकासाची कामां आमी लोकां मदीं करतात. आनी म्हणून तर खुबशे पार्टीन जॉईन जाता जे पयलीं पार्टीच्या विरोधान आसताले की म्हणजे पार्टीच्या विरोधान म्हणजे पार्टीच्या विचारधारेच्या विरोधान आसत किंवा आनी कितें जर आसत मागीर तांचें लक्षान येवपाक लागलें हळूहळू. आनी म्हणून ही पार्टी येदी व्हडली जाली न्ही आतां 15 कोटी मेंबर जाले, 2 कोटी एक्टिव्ह मेंबर जाले. आनी संपूर्ण भारतभर ह्या पार्टीचे जे आज जितले आमदार आसात, आज जितले खासदार आसात तितले काल अरविंद केजरीवाल गोंयान येयलो. अरविंद केजरीवाल म्हणटा की 13 वर्सां तुमचो बीजेपीचें सरकार गोंयान आसा. 13 वर्सान फक्त करप्शनूच तुमी लोकांक दिलें. आनी तेणेन काल आरपोरा इन्सिडेंटचो संदर्भ दिलो आनी खड्ड्यांचो संदर्भ दिलो.
ताका दिल्ली लोकांनी कित्याक धांवडयलो ताजेर एक प्रश्न विचारपाक जाय. तोय बरें राज्य करतालो जर म्हणटा आपूण खूब बरो आशिल्लो ताका धांवडयलो दिल्ली ताजें नामो निशाणी उरूं ना. खंय तरी आतां बारीक बारीक कितें पुट्ट जाल्यार तितलेंच. सो तो धडपडटा. हांगाय मी परत आयला त्या हातून ताणें परत लिकर स्कॅम बी कितें आसा तें परत जाता जाल्यार पळोवपाक जाय, वाट पळोवया. तुमचेर एक आरोप जाता घराणेशाहीचो. तुम्ही कॅन्डिडेट दिल्यात तितून 3 जाग्यांचे चांगले घराणे मरे चांगले मरे बाबू, उत्तर सांगले. Goa Forward has done a serious allegation on your top leader, BJP top leaders are involved in taking haftas from the night club. What do you say? ही तो म्हणटा की चडशे बीजेपीचे लिडर्स आहात ते Top इलिगल leaders. पब्स आणि ताका कोणे डान्स हाडिल्लो बर्ड तो चलयता. पुरावे दिव सरसकट तो अदरवायज अर्ज बरयता न्ही. आय विल रायट टू चीफ सेक्रेटरी, आय विल रायट टू द विजिलन्स, आय विल रायट टू द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. हू स्टॉप्ड हिम? ताणें बरोवंक जाय. मागीर ताजे कडेन ते दम ना खंय करपाक, फक्त उलोवप. म्हणून ताका मनोज परत पोपट म्हणटा ते. म्हणून ते क्रॉस वर्ड पळय तांचे चलता ते त्याच खातीर. सो लेट हिम कम विथ ऑल द लेट हिम. फक्त उलयनाका म्हणून लोकांक पिशे करपाचें राजकारण न्ही हें. आणि सर, म्हणटा तुमचे थोडे सध्याचे जे जिल्हा पंचायत मेंबर आहेत ते काँग्रेसान प्रवेश केला बीजेपीतला. कशे पळय? जो पळय कोण विधानसभा आपल्या जिल्हा पंचायतीचे निवडणूक लडोवपाक सोदतलो, अति महत्वाकांक्षी आसतलो, तो 100% 100% पक्षान रावतलो तसो ना. ताका निवडणूक लडोवपाक जाय म्हणून तो सोडटलो, राजिनामा दितलो आनी वतलो. आमी जे कोण आसा तांचेर योग्य ती कारवाई जरूर करतले. पक्षान भितर एक प्रकारची शिस्त हाडपाक आणि त्याच बरोबर पक्षान शिस्त हाडटना संघटन मजबूत करपाचो आमचो भर आसा. आणि लोकांक आवडटा, लक्षांत दवरात, लोकांक पक्षनिष्ठा आवडटा. लोकांक जाय ताणें आपली कमाई केल्ली जाय. सरकारा कडल्यान सगळ्यो उपलब्धी आसा सगळे ताणें पावोवपाक जाय. आणि म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीचो एकमेव जो लिडर आसा नरेंद्र मोदीजी, जो 18 वरां काम करता, ते सगळे स्तराकडे जाणटेल्यांतली जाणटेली भुरग्यांतलो भुरगो सुद्दां म्हणत आसा की ताचो आदर्श आमी घेतलो. दादाभाऊ बाबू, हे जे अग्निकांड जाला आरपोरा, ताजो इम्पॅक्ट कितें इलेक्शनान बीजेपीचेर जातलो अशें दिसता तुमकां? लोकांक आमकांय ताचे बद्दल खूब दुख्ख आसा. अशी घटना केन्नाच घडूं नये. निष्पाप जिवाचे कोणें खेळूं नये आनी अशें जावं नये. आणि त्या खातीर सरकारान जे मॅटर जो आसा तो इन्व्हेस्टिगेशनाच्या मोडाचेर आसा आणि सरकार तातूंत जो प्रयत्न करता ताका आमचो पूर्ण तेंको आसा. आणि सरकारान कठोर कारवाई करची म्हणून आमी पक्षान सुद्दां मागले. आमी ताचे कडेन उलयले आसा. कोणूच तातूंत भितर जो आसा तो सुटचो न्ही. तो केदोय व्हडलो जालो जाल्यार सुद्दां ताचेर कारवाई जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना ताचेर हांव उलोवप समा जायना. हांव सरकार न्ही, हो प्रश्न तुमी सरकाराक विचारा. पण पक्ष म्हणून आमची जी जबाबदारी आसा, लोकांच्या प्रती भावना, संवेदना, ह्या सगळ्या गोष्टींचो आमी सरकारा कडेन सांगला की कोणूच ना, तो केदोय व्हडलो ना, तो खंय थायलंड न्ही, तो खंय आसता तो धरून हाडूं. हे इन्सिडंटा लागून कोण जबाबदार? एक गजाल आसा, त्या हातून भितर सगळे आता चौकशीचे सगळे सत्रान भितर आसा. म्हणटकीर हो विशय आसा तो ट्रॅकून आमी तो तातूंत वचूं न्ही. जे आसात पळय ती नांवां खूब जाण आसात पळय, ती नांवां हांव आतां रिवील करपाक वचूं शकना, कारण हांव इन्क्वायरी ऑफिसर न्ही सद्या. पण म्हजी मागणी आसा, गोंय हें बरें भांगराळें नितळ गोंय तें आमी सांबाळून दवरिल्लें आसा, अजुनूय आसा. गोंयान विकासय बीन जाय. गोंय स्वतंत्र जाल्लें तेन्ना 5,87,000 पॉप्युलेशन आशिल्लें आनी आयज ते 15 लाख पर्यंत पाविल्ले आसा. तेय ताजोय विचार करा कोण आनी खंयच्यान येता तेन्ना. दीपक बाबान पयर म्हणल्यार नायट क्लब हे कम्प्लिटली गोंयांत बंद जावपाक जाय म्हणून तुमचें मत कितें? जरूर कायद्याच्या भायर जो कोण कितेंय करतलो ताका खंयच थारो दिवपाक जायना. ह्या मताचेर तेय आसा, आमी आसा, सगळी जनताय आसा. हें कितें भोगभुमी न्ही, ही देवभुमी आसा, ती उरपाक जाय. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांनी जेवण घेवपाचें. त्याच बरोबर आमचे बरोबर कितें आसा तें थंय सगळें विचारपाक जाता. देव काढा घे पळय.